See, the thing is that he has not gone there only as a lawyer, but he had gone there with a team of government officers, and therefore, whatever act has taken place, it is obstructing justice, and therefore, we had requested the investigating officer to add the concerned sections, which are serious one. It's a serious offence, old section 353 of Indian Penal Code. So therefore, we have requested the PI to take proper action, and he has promised. Now the second part is, all the lawyers are showing solidarity towards Mr. Vaingankar. The reason is that nowadays there are so many incidents where the lawyers have been attacked by the opposite parties, and which is condemn such attacks. And in future, if such attacks are taken place, then we will deal with them very seriously. We are taking up this issue with the Honorable Chief Minister and also with the judiciary and the police. बिल्डरांच्या घशान ही जमीन घालच्या पयलीं सरकारान हेचेर लक्ष दिवचें आनी कोणाची तकली फोडप, कोणाचे मर्डरी जावच्या पयलीं ह्यो पयलीं हेतून सरकारान लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो. गळ्यान म्हाज्या सरपोळी असो हात मारलो आनी अशी नाक्षी हातीन सरपोळी तोडली. सरपोळी तिचे बॅगूय मेळ्ळा काल. ते चोरानच हेले अशें म्हाका दिसता. काय कशें कितें जालें तें आमी नको. लोक खूब कोण जमलो हा. इल्ले इल्ले गाडये थारावले सगळे वाटेक. तांकां दिसलो चोर येवं म्हणून. एका लागून सगळे लोक एक जावन एडवोकेट एक जावन सगळे एडवोकेट एक जावन हेंचेर पयली एक्शन घ्या मरे तुमी. एका कोणी खंयचे एक बार कावन्सिलान तुमी हे दिला ते आनी लोक किलेसान कितें करीत ते आमी सांगूंक शकना. तेन्ना सरकारान हांव मागता स्पेशली सीएमा कडेन हेचेर लक्ष घालचो बारकायेन आनी तेणी आमकां ह्यो न्याय दिवपाचो येवन हांगासर आमकां विजीट करपाचो. एमएलएक आमी मेळ्ळ्या राती आल्लेकाराक. तुमी एमएलएक घेवन या नाल्यार तुमी डेप्युटी कलेक्टराक धाड, कोणा कडेन धाडा आनी ह्या जाग्याचो आमचो निकाल तुमी बरे भाशेन लावचो. नाल्यार हो इशू व्हडलो क्रिटिकल आहा.